कार्यकारी अभियंता आणि नोडल अधिकारी काशीनाथ शेट्ये हांणी पोरणे गोय पुलीस स्टेशनाचो पुलीस निरीक्षक गौरीश मळीक आणि पुलीस उपनिरीक्षक संकेत पोखरे आड कागाळ केली। मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आशिल्ली याचिका फाटी घेवपाक 15 लाख रुपया लाच दिताले। ही लाच घेवपाक न्हयकार दिल्ल्यान PSI संकेत पोखरे, PI गौरीश मळीक आणि नागरिक योगेश तिगाडी ताका गुन्यांवकारी गुन्यांवात गुंतवपाचो कट रचतले असो आरोप कागाळीत केला। आफ्टर दॅट इन्सिडंट ताणें सेटिंग कितें केलें पोखरे म्हणून PSI आनी PI मालिका कडेन आनी ही ट्राय टू फ्रेम अजा सो तो ते करून ताणें त्या दिसा वचून पोखरेन ताजी फूल पोखरे म्हणटा तो PSI ताणें ताजी ड्राफ्ट केली। Which police station? ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन ताणें ती ड्राफ्ट केली आनी ताणें ती फॉल्स कंप्लेंट थ्रू PI ताणें डायरी मारल्या म्हणटा तो PI आपल्याक सांगलें म्हणून आपणें डायरी मारली। सो 5:30 पळय ताणें म्हजेर FIR केला तेन्ना आय वॉज विथ आमच्या चिफा बरोबर आशिल्लो ते म्हजे CCTVs बीन आसा सगळें आसा थंय। आय लेफ्ट द डिपार्टमेंट अराउंड 5:52 सो तो FIR तो म्हणटा 5:30 जाला आनी ताणें केला रजिस्टर इट इज ऑन 1 o'clock एट नायट। सो हांव नको ते कितें केला सो आय हॅव गिवन अ कंप्लेंट ही वॉन्ट्स टू फिनिश माय रेपुटेशन दीस टू पीपल आनी ते गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून म्हाका हें करपाक सोदता आनी आमी पेटिशनर म्हणून करपाक सोदता सो दॅट शूड नॉट हॅव बीन डन। सो वी आर सेईंग टू हो FIR आमचो रजिस्टर करतांचे दे शूड नॉट होल्ड आतां पळय दे आर ऑन सम पॉलिटिशियन ते आमचे कडेन आसा प्रूफ सो दे शूड आमी सगळे प्रूफ दिल्ले आहा आनी केन्ना आमी आसा जाल्यार दे शूड रजिस्टर एन FIR ऑन PSI आनी PI and start the investigation and they should not hold the charge of Old Goa police station. That what I will write to the chief secretary and all.